गेल्ल्या मंगळाराक मडगांव ट्रॅफिक पुलिसांक एक कॉल येता आणि त्या कॉलार सांगता की सिग्नला कडेन दोन बायक पार्क केल्ल्यो आसात, रेंट अ बायक, आणि ह्यो दोनी बायकांक एकूच नंबर आसा तो म्हणजे GA08B0991. मडगांव पुलिसांची ट्रॅफिक पुलिसान रोखडीच थंय टीम धाडली आणि ह्यो दोनी बायकांचें चॅकींग केलें जाल्यार तांकांय अशें दिसून आयलें की दोनी बायकांक एकूच नंबर प्लेट आशिल्ली आणि ताणें ह्यो दोनी बायक पुलीस स्टेशनार हाडल्यो आणि मडगांव पुलीस स्टेशनार रितसर कागाळ केली. ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी तपास केलो आणि ह्या प्रकरणात काल एक डॉमिनिक लुसियानो डी मेलो ह्या 61 वर्सांच्या दादल्याक अटक केल्ली आसा. ताका भारतीय न्याय दंड संहिता 366(3) आणि 340(2) ह्या कायद्या खाला अटक केल्ली आसा. ताजेर आरोप आसा की ताणें गव्हर्मेंटाक आणि तशेंच जनरल पब्लिकाक फेक डॉक्युमेंट करून फटयल्ले आसात. आनीक आतां म्हायती मेळ्ळे ते प्रमाणे मडगांव पुलीस आसा ते डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका एक पत्र बरयतले आणि ताजे नंतर तांचे कडेन मागणी करतले की ताजें जें रेंट कॅबाचें लायसन्स आसा तें कॅन्सल करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुर्मकर.